आतां आमी भाऊचो कसो प्रचार चल्ला ते पळोवपाक वता आनी आतां आमी वचपाचें आसा मये कॉन्स्टिट्युएन्सी नार्वे भागान. भाऊ तुमचो जे एक सद्या जे तुमी फाटली ना म्हटल्यार एक 5 फावटी निवडून आयले आनी हे फावट तुमची 6वी फावट म्हणटा. तुमी अशी खंयची डेव्हलपमेंट कामां केली जेणे करून वोटरांनी तुमकां वोट करचे? कामां ज्या पद्दतीन हांव कामाचो रिपोर्टूच आमी तयार केल्लो आसा कदाचित तुमच्या हातान पावलो आसतलो. आणि हातूंतल्यान जी जी कितें आमी प्रत्येक गांवशा जी कामां केल्या 14 ते 24 प्रत्येक गांवांनी जी कामां केल्या ताचे रिकॉर्ड थंय आसा. खासदार निधी हो जवळ 5 कोटी आमकां वर्साक मेळटात. ताजें युटिलायजेशन आमी वेवस्थीतपणे त्या जे जे पंचायतींत डिमांड आयलो अशें हातूंतल्यान इक्वली आमी तो पयसो थंय थंय तांचे प्रोजेक्ट करून खर्च दिला. सांगपाचें शॉर्ट म्हणल्यार इन शॉर्ट सांगता की ह्या कामाच्या माध्यमातून मेन जें आसा म्हणजे ह्या जर आमी 24 वर्सांचो हिशोब कारण एक वर्स तर पयलीं प्रोजेक्ट तयार जायना तर ह्या 24-25 वर्सांचो हिशोब जो आसा तातूंतल्यान 1200 प्रोजेक्ट आमी घेतले. 1200 पेक्षा जास्त प्रोजेक्ट घेतले. तातूंतल्यान ऑलरेडी 1100 प्रोजेक्ट ऑलरेडी पूर्ण जाल्ले आसा पूर्ण जाल्यात. आणि पूर्ण जे 100 उरले ते कोवीड आणि इतर जे काही कटकटी जाल्यो तातूंतल्यान 2 वर्सां फंड बंद नाशिल्लो आणि पयशे येनाशिल्ले आनी काम कांय करूंक मेळनाशिल्लें आनी त्या हातूंतल्यान आमी इल्लोसो डिले जालो. परंतु येणाऱ्या 6 म्हयन्यांक हे सगळे टोटल 1200 पेक्षा जास्त जे प्रोजेक्ट आमी घेतल्यात ते पूर्ण जातले. आनीक लोकांनी जर परत संदी दिली निश्चितपणे दितले तातूंतल्यान नवे प्रोजेक्टूय आमी लगेच सुरू करतले. ह्यातून मेजर कंपोनंट हांव चड डिटेल सांगना मेजर कंपोनंटूच सांगता. पयलो ह्या म्हणजे जवळ जवळ आमी पळयतात की 70 भाग आसतलो वाळपय खंय सांखळी इतर जो भाग आसा पेडणे भाग हातूंतल्यान गांवांनी तशे काही एक कार्यक्रम करताले कम्युनिटी हॉल नाशिल्ले. ह्या पंचायतींत डिमांड आयलो आनी सुरू जालें ते कम्युनिटी हॉल जाता अशें लोकांक कळ्ळें आनी प्रत्येक पंचायतीन आमचे कडेन कम्युनिटी हॉल मागलो. कारण कम्युनिटी थंय आसप हें खूब म्हत्वाचें. केरी सारके गांवां जाल्यार खंय तरी वाळपय येवचें पडलें किंवा सांखळे येवचें पडलें अशें सगळें हें जातालें. त्या हातूंतल्यान तांकां तो कम्युनिटी हॉल कसो जालो एक 400 ते 500-600 लोकां पर्यंतची बसपाची वेवस्था थंय रंगमंच दोनी खंय तरी ग्रीन रूम अशें करून आमी ते हॉल बांदून दिले. कार्याची सगळी टोटल कार्यां म्हणजे लग्न कार्य आसतलें धार्मीक कार्य आसतलीं सांस्कृतीक कार्य आसतलीं कोणाचे खंय तरी वाडदीस आसतलो हें आसतलो अशे तरेचें एक स्थळ उत्पन्न जालें. आनी त्या पयशांचो वेवस्थीतपणे उपयोग ह्या सगळ्या हातूंतल्यान जालो. हाजे संख्या जर आमी पळयतले तर कमीत कमी 91 कम्युनिटी हॉल हे बांदले आमी. तातूंतल्यान एक 2-3 दिन चड थोडे 20% उरल्यात 10% उरल्यात. आतां 92चे आमी फावंडेशन फोन पर हांगा घातला अडोलपाल घातला बिजर कॉन्स्टिट्युएन्सी हय. ताचो कॉस्ट जवळ जवळ 1.25 लाखा पेक्षा जास्त आसा 1.5 लाखा कोटी पर्यंत आसा 1.5 कोटी पर्यंत आसा. आनी अशें हातूंतल्यान अशें 92 हे तुका फाटल्या हातूंतल्यान सगळें जालें. त्याच बरोबर दुसरो आयटम जो मेजर जालो हो जालो स्मशान भुमी. स्मशान भुमी खूब इश्यू लोकांले कितें आसता की ताजेर कोणाचें लक्ष पावना ती अशी त्या दिसा गरजेची आसता. आमी केन्नाय कोणाकय म्हणटात फकाणांनी की बाबा हे घर आमी जगतात परंतु एक दुसरें घर आमकां गेले नंतर जाय ते शेवटची जे रिच्युअल्स आसात ते वेवस्थीतपणे जावचे लोकांक त्रास जावंक जायना अशें खंयच नाशिल्लें. अशें ओपन खंय तरी इल्लीशी शेड आशिल्ली बसपाची वेवस्था ना लाकूड दवरपाची वेवस्था ना उदकाची वेवस्था ना अशें सगळें हातून ती कंडिशन वायट आशिल्लें. पण जवळ जवळ आमी 72 स्मशान भुमी बांदल्यो प्रत्येक 72 आनी एकदम म्हणजे तिसर हें आमी स्कुलांचेर भर दिली. स्कूल आमची येणारी जी फुडली पिढी आसा ती आज तांकां जर नॉलेज बरी मेळ्ळी शिक्षण बरें मेळ्ळें जाल्यार ती पिढी आमची बरी जातली. म्हणून ज्यो ह्या शिक्षणीक क्षेत्रांत ज्यो असुविधा आशिल्ल्यो स्कुलांनी प्रत्येक आमच्या हातूंत जास्तीत जास्त हायर एज्युकेशनाक मिडल स्कूल हे प्रायवेट हे आसात संस्था आहात त्यो गव्हर्मेंटाची एड घेवन चलयतात. तांकां आमकां दिवपाक तशें परमिशन आसा ह्या एमपीलॅड स्किमीक. आनी तातूंतल्यान तांणी जें कितें मागलें की तांकां मोस्ट म्हळ्यार आमी तांकां बिल्डींग बांदून दिली तांकां क्लासरूम दिले तांकां हय थोड्यांक ग्रावंड करून दिले थोड्यांक क्लासरुमा बरोबर कंप्युटर लॅब दिली लॅबोरेटरीज दिल्यो वाचनालय दिली तांकां पुस्तकां दिलीं कांय स्कुलांनी अशें करून आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी मजबूत स्कुलाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत केलो. उत्तर गोंया अशें एकूय स्कूल आशिना जाल्या कारणान आमी तांकां कांय दिवना अशें. सदांच एक अपोजिशन बीन आसा ते सदांच तुमकां टार्गेट हय काय करूना काय म्हणून तांकां व्हडलें कारण कित्याक त्या गांवांक जाता तें हांगा कळना. आनी आमी ते प्रत्येक दिसा तुजो ढोल वाजयनात
जें केलां तें 5 वर्सांनी आमी रिपोर्ट दितात. आतां विरोधक उलयतात ते इतलेंच उलयता कारण ते केन्ना आपल्या हेजे भायर वचूंकच ना. गांवांत कित्याक वतले? फॉर एग्जाम्पल आमचो रमाकांत बाब कलप, तो 25 वर्सांनी आज ताजे म्हाजी फायट जाली, तो हारलो आनी 25 वर्सांनी तो आज परत हेतून येयला, राजकारणाक आयला. ताणें केन्ना म्हाका दिसता म्हापशां सोडलें काय खबर ना, खंयच्याय गांवां वचून काही प्रोजेक्ट हे गांवां गेलो आसतलो, पूण आमचे प्रोजेक्ट ताका विशयच येना न्ही. तांणी जर चवकशी वचून केली जाल्यार कळटलें. आनी म्हणूच तर आमी लेखी स्वरुपात ते अहवाल आमी दितात. आनी अजुनूय तांकां चॅलेंज की जे प्रोजेक्ट आमी दिल्या ते सगळे प्रोजेक्ट वचून पळोवचे, गांवांनी वचून पळोवचे, गांवांच्या लोकांचें आयकून घेवचें आनी तेन्ना ताका खात्री पडटली. आनी हेजो रिकॉर्ड कलेक्टर ऑफिसान आसा. आनी त्या खातीर एक म्हणजे तांकां उलोवपाक म्हणजे आनी कसलेच विशयाचेर उलोवपाक तेंचे कडेन मुद्दो ना. आमी कोणाचें वायट केलें जावं कितें चुकीचें कितें केलें अशें कांयच ना, कांयच ना न्ही. आनी ना आमचें ती हेंय ना. आनी त्यामुळे विकास करून इतलोच मुद्दो तांचो हें ठरता. आनी काय प्रत्येक ह्या गांवाचे त्या गांवांक खबर आसना म्हणून लोकांकय दिसता कांय करूं ना कदाचित अशें ना. लोक हांव म्हणटकीर 2% लोकां हें कदाचित पडटलें, पण सगळ्या लोकांक तें पटना. कारण लोकांनी प्रत्यक्ष अनुभव जो हें आसा, हांव सगळ्यांक हें कितें की जे प्रोजेक्ट आमी दिल्ले आसात ते MP लेवलाचे मुद्दाम वचून चॅक करचे, कितले सुंदरशे प्रोजेक्ट ते जाल्यात, ते खरोखरच एक बरी गोश्ट आसा. ह्याच बरोबर विकासाच्या दृश्टीकोनांतून आमी MP लेवलाचेर रावना. जी म्हाका खाती मेळ्ळी न्ही त्या खात्याच्या संदर्भात कितें ना कितें प्रोजेक्ट हांवें गोंयांत केला, देशभर केलाच केल्या. मेजर प्रोजेक्ट जो आसा, पयली गोश्ट हांव जेन्ना 2003 सिव्हील एविएशन मिनिस्टर आशिल्लो, राज्यमंत्री आशिल्लो, तातूंतल्यान मोपा एअरपोर्टाचें काम जालें. आमी तें दसात लायलो, ती जमीन हें करून दिली, सगळें जमनीचें काम करून दिलें. आनीक जवळ जवळ 4 आमचें सरकार पडलें. 4 ते 14 ह्या लोकांनी कांयच केलें ना, काँग्रेसीन कांयच केलें ना. मनोहर पर्रीकारान 2004 सगळी तयारी, सगळे NOC, फक्त एकच इकाओची NOC, इकाओ म्हणजे इंटरनॅशनल सिव्हील एविएशन ऑर्गनायझेशन, ताजी एक NOC जाय पडटा, ती फक्त उरलेली. बाकी सगळें जाल्लें आनी त्या हातूंतल्यान ह्या 10 वर्सां कांय जालें ना. परंतु मोदीचें सरकार आयलें 2014 आमी काम सुरू केलें, एअरपोर्ट जालो. थंय म्हजे सहयोग भरपूर त्या हाका आसा. दुसरी गोश्ट ताच्या सकयल तुमी पळयतात आयुष मिनिस्ट्री मेळ्ळी. आयुष मिनिस्ट्रीचें ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा थंय हाडलें. आज तुमी पळयतात जवळ जवळ दिसाक 500-600 लोक OPDक ताचो उपयोग करून घेतात. आमची पॅथी, इंडियन पॅथी, ती खंय तरी दबोन उरलेली. परंतु मोदीजीन एक स्वतंत्र मंत्रालय केल्या नंतर अशे तरेचे फंड मेळ्ळो आनी तो फंड हांवें देशभर वापरलो. हांवें गोंयचे पुरतें सांगता, बाकी देशभरांत कित्याक मंत्री आशिल्ल्या कारणान वेळ हो खंय तरी गोंया भायरूच चड वतालो. गोंयांत रेरली खंय तरी 10% वेळ गोंयांत मेळटालो. आनी ताचे नंतर हांव येता काय तुमचें एक डिस्कशन हांवें तो मुद्दो आयकलो, ताचें हांव स्पश्टीकरण तुका निश्चितपणान आज दितलो. तर अशे तरेचे प्रोजेक्ट जाले. मागीर हांव ट्युरिजमा आयलो. बिचाचेर सगळी जी ट्युरिजमाची वेवस्था जी आसा, ट्युरिस्टांची वेवस्था, पर्यटकांची, तेजे WC आसतले, चेंजींग रूम आसतलो, वॉशिंग रूम, हे सगळे तरेचे हे पयशे हे ट्युरिजमांचेर हांवें दिले. आनी बीच आज खरोखरच गोंयच्या नांवा सारके बीच आज लीप आसतात. त्याच बरोबर तांकां ट्युरिस्टांक सुविधा वेगवेगळ्या पद्दतीन उपयोग हे करून दिल्यो. जेन्ना हांव हातून आशिल्लो ट्युरिजमाचें आशिल्लें, तातूंतल्यान एक आग्वाद जे आमचें हें आसा, जेल आशिल्लें, ताचें म्युजियम करपाक हांवें पयशे दिले. 31 कोटी रुपये दिले. तें आज बरें नांवाचें म्युजियम जाल्लें आसा. आग्वाद किल्ल्याची डागडुजी साठी आमी पयशे दिले. अशे तरेचे वेगवेगळ्या हातूंतल्यान जे आज कन्वेन्शन सेंटर पाट्यार जाता, ताका आमचो शहरा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें शहर आसा. अशे जे प्रोजेक्ट हांवें गोंया खातीर जें कितें दिवंक शिकलें तें तातूंतल्यान दिलें. त्याच बरोबर करंदळे हांव जेन्ना ट्युरिजम एंड वॉटर हितून आशिल्लो, पोर्टर अजुनूय आसा, ते सुरवातेच्या काळांत तांकां हांवें 2014 हांवें तो प्रोजेक्ट सँक्शन केल्लो. तो म्हणजे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स. आज वॉटर स्पोर्ट्साचे जे कोर्सीस आसात ते सगळे कोर्स शॉर्ट कोर्स 6 म्हयन्याचे, वर्साचे, 3 म्हयन्याचे, ते कोर्स जर आमचो भुरगो गेलो जाल्यार ताका लगेच नोकरी मेळटा. अशे तरेचे सर्टिफाईड कोर्स थंय सुरू जाता. तें इन्स्टिट्यूट आमी सुरू केल्लें आसा. मुरगांव आमचे क्रूज ट्युरिजमाचो हें दिवपा लागून आमचो एक आतां प्रोजेक्ट चल्ला. आमी तांकां पयशे दिल्यात, जवळ जवळ 200 कोटीचो प्रोजेक्ट. सुंदर तातूंतल्यान 5 स्टार हॉटेल आसतलें, स्विमींग पूल बीन सगळी वेवस्था. जे क्रूज ट्युरिस्ट येतले ते तांकां रावपाची वेवस्था, इमिग्रेशनची वेवस्था, तो प्रोजेक्ट थंय चालू आसा. MPTच्यो 2 जेटी आमी नवीन बांदून दिल्यो. 2 जेटी तांकां नवीन बांदून दिल्यो. हांव इन्कम टॅक्सांक आसतना म्हणजे फायनान्सांक आसतना
दोन्ही इन्कम टॅक्साची ऑफिसीस आसतलीं तांकां रावपा खातीर परवरे जी हें आसा तांकां कॉलनी फ्लॅट तांकां रावपाची वेवस्था पयलें कांय नाशिल्लें पण जे म्हाका संदी मेळ्ळी ते आमी केलें जे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसा हांव जेन्ना हेल्थान आशिल्लो त्या हातूंतल्यान ते सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटला खातीर हांवें जवळ जवळ 162 कोटी रुपया आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान करून दिले त्याच बरोबर कॅन्सर वॉर्ड वेगळो बांदपाक कॅन्सर ब्लॉक बांदपाक जवळ जवळ 60 कोटी रुपया दिले आतां हांव थंय त्या डिपार्टमेंटान आशिल्लो म्हणून तांकां मदत करपाची संदी मेळ्ळी त्याच बरोबर आज कॅन्सराचो विशय आयलो म्हणून सांगता डिपार्टमेंटाच्या मिनिस्ट्री हातून ती मिनिस्ट्रीचें काम जालें पण ताच्या भायर वचून सुद्दां हांवें CSR फंड घेवन जवळ जवळ कितलेशी काम आनी जास्त करून हेल्थाक दिल्ली आसा CSR फंडाचो कारण हेल्थाची वेवस्था बरी जावची तुमचेर आनी एक एलिगेशन जाता जे ग्रावंडारूय जाता की तुमी मोपार प्रोजेक्ट हाडला जाल्यार आयुश हॉस्पिटल हाडलें पूण थंय जे स्थानिकांक जे कितें मेळोंक जाय आसलें तें मेळ्ळें ना म्हणजे तांकां तांचो शेअर मेळ्ळो ना अशें हें आसा ताका दोन बाजू आसा मेळोन ही गोश्ट खरी ताच्या खातीर कारणां आमी पळोवंक जाय मेळोन हे गोश्टीची कारणां पळोवंक जाय कारण जमीन ज्याच्या नांवाचेर ह्या सरकाराची पद्दत तुमी जाणा जे जो जमीन मालक जो क्लेम करता ताजें 1/14 ताजें डॉक्युमेंटेशन आसपाक जाय काही डॉक्युमेंटेशन सारकें ना तुजे कडेन जमनी आसात तूं कूळ म्हणून आसतलो किंवा मुणकार म्हणून आसतलो अशें तुजें आसात परंतु ते डॉक्युमेंटेशन क्लियर ना सरकारा नॉर्मा प्रमाणे नाशिल्ले कारण ते पयशे ओडून उरिल्ले आसा तातूंत सरकाराची चूक ना आमचे कोणाची चूक सेंट्रल गव्हर्मेंटाची चूक ना स्टेट गव्हर्मेंटाची चूक ना तांणी डॉक्युमेंटेशन हें करून तांचे भितर कॉम्प्रोमायज करून ते पयशे घेवन तांणी ते अशें त्यो सगळ्यो गोश्टी एक 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 कितें जाता क्लियर जाता पण ह्या खातीर ते पयशे उरल्यात तांकां मेळना जर अशें न्ही की तांचे पयशे आतां मेळचे ना अशें कांय ना पण तांचे जे कितें लिगल फॉर्मेलिटी आहा तेणी पूर्ण केले नंतर ते तांकां पयशे मेळटले मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा थँक्यू टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरूं नाका हा आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर कित्याक का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता जॉबांचे कशें कितें जॉबूय लोक म्हणटा कितें भायल्यान जॉब हें उलोवपाक सोंपें कितें केलां आतां म्हाका वायट दिसना पण लोकांचें हें कितें आसता तुवें बाबा कितें तरी एक गोश्ट हाडल्या बद्दल हांव बरें म्हणूंक जाय अशें कांय ना परंतु तें न हें करता कितले जॉब दिले जॉब दिवप हें आमचें काम न्ही जॉब क्रिएट करप हें आमचें काम तें आमी केल्लें आसा आनी जॉब दिवपाचे ते वेगळे संस्था आसात ते आपआपले परीन करता आमी त्या मिनिस्ट्री सदांच उरना आतां आयुश हॉस्पिटल हांवें 1 to 100% पूर्ण क्लियर ओपनिंग करून दिलें जेन्ना म्हाका एक सादोसो एक्सिडेंट जालो आनी त्या एक्सिडेंटाचें म्हाजें खातें बदललें आनी त्या हातूंतल्यान स्वता थंय आसप आनी दुसऱ्या कडेन हें करप गोश्ट वेगळी आहा पण तुका तो डिटेल तुमकां सांगता डिटेल हांवें पयर दिला जवळ जवळ 338 जॉब आमच्या आयुश हॉस्पिटल आमी दिले गोंय 300 आतां घेतल्यात ही फर्स्ट फेज आसा आनी 2 फेजी आसात आनी तेजे पेक्षा जास्त जॉब थंय जातले जेन्ना फूल फ्लॅज 200 बेडाचें हॉस्पिटल चलतलें तेन्ना जास्त हे मेळटले त्याच बरोबर आज जे पळय 338 मेळ्ळ्या ते 237 हे पेडणेकारां हाजे खातीर आसा गोंया खातीर आसात आनी तातूंतले 157 पेडणेकार म्हणजे इतले आसा हे जवळ जवळ 70% सुमार जातात ते सगळे पळोवंक गेल्यार आनी ना कशें तर ते तुमी खंय तरी कमी पडटा पळय तेच आमच्या कन्विन्स करपाक ना ओपोजिशन हे मुद्दम जावन काडटा तांकां सगळें खबर आसा हे सगळें तांकां कळना बाकी सगळें कळटा ह्योच गोश्टी कित्याक कळना तुका रिकॉर्ड केला थंय त्या हितून सोंसत्यांक मेळटा न्ही मेळटा आतां एअरपोर्टाचें कितें आसा गोवा सरकार आनी GMR हाजे भितर तो कॉन्ट्रॅक्ट आसा आनी हे जॉब थंय लागल्या थंय जॉब जवळ जवळ म्हाका दिसता कितें तरी जॉब जाय थंय ताची डिटेल म्हजे कडेन ना पण बरे तरेन लागल्यात आनी जेन्ना वाड जातली हें वाडटलें आनी ते लायतले आनी ते गोवा सरकार पळयता आनी म्हणून जॉब क्रिएशनाच्यो गोश्टी आमची जबाबदारी आमी पूर्ण केल्ली आसा आनी अशे तरेचे जॉब
तांणी हातूंच्यान लावचे आनी गोंयकारांक हे दिवचे अशें आमचें सुद्दां हें आसा. आमी त्या वेळी जास्त पडे खूब पडे आमी हें सुद्दां केलां, गडबड बोवाळ सुद्दां केल्लो आसा की अशें जावचें ना, गोंयांक प्रायोरिटी मेळपाक जाय. आणि एक एलिगेशन जाता की तुमच्यावर की तुम्ही जेन्ना निवडून आयले की तुम्ही दिसान हय तेच म्हाका तुका सांगपाक जाय. एक्झॅक्टली कितें आसता तेच सांगूं जाय म्हाका. आनी हें जाल्यार आमी देवाक सुद्दां फटयता असो म्हणून तुजे कडेन कोण उलयताले काय कितें आसा ही मुळांत चुकीची गोश्ट आसा. प्रत्येकाक दिसता की देवळां येयलो आपल्या कडेन येयलो अशें दिसन तेका, आपल्या घरा येयल्यार तो येयलो म्हणटा आपल्या गांवांत. ही एक आमचे सामान्य मनशाची म्हणटा. पूण हांव येदे व्हडल्या हातूंतल्यान ताच्या घरा पावूंक शकना, प्रत्येक इंडिविज्युअल घरांक वचूंक शकना. तुमकां हिशोब सांगता, एक वर्साचो हिशोब जर धरलो जवळ जवळ 4 अधिवेशन जातात, तातूंतल्यान 5.5 म्हयने अधिवेशनाक वतात दिल्लीच्या. मागीर म्हजे कडेन 2 मिनिस्ट्री आसात. 2 मिनिस्ट्रीची कामां जी आहा देशभर हे मिनिस्ट्रीची कामां चलतात. आयल्या लक्षात. आनी त्याच बरोबर मागीर ह्या सगळ्या हातूंतल्यान पार्लमेंट जाल्यार मागीर ऑफिसाची कामां जालीं. मागीर MP गोंयांत सुद्दां जेन्ना MP लेडाची आसा MP लेडाचें काम आसता. आनी MP लेडाच्या उद्घाटनाक इतले जर प्रोजेक्ट जाले, कमीत कमी 200 तर प्रोजेक्ट ह्या सगळ्या टर्माक जातात. ताचें उद्घाटन आनी फावंडेशन हातूंत त्या गांवां वचप जाता. लक्षात आयलें न्ही. आनी तसो पळोवंक गेल्यार वर्साचे 2 म्हयने जर सोडले जाल्यार 10 म्हयने गोंया भायर आसप जाय. कारण म्हाका काम दिलें थंय दिल्लीचेंच काम न्ही, तें गोंयचें काम न्ही. आतां ही सगळीं जे कितें एडिशन्स कामां थंय बसून बरे कायदे करप, खासदाराचे एक ड्युटी कितें थंय बसून बरे कायदे करप. आनी मिनिस्टर आसलो की देशभराची जबाबदारी आसता. ही देशभराची जबाबदारी आहा ती लोकांक कळना जाल्यार हांव कितें करतलो तेका. लक्षात आयलें न्ही. लोकांक कन्विन्स करून पावतले कशे पद्दतीन कन्विन्स करता सांगला ऑलरेडी सांगता न्ही. ह्या तुमचे थ्रूच करप न्ही तें. आनी ज्या देवळान घ्या पयलीं देवा कडेन आमी घराणें फक्त आमकां बाबा बरें आयुश्य आरोग्य दी इतलेंच आमी देवा कडेन मागतात. बाकीचें तें कितें आहा ताचे कडेन स्पेशल देवा कडेन मागपाची गरज पडना. आनी केन्नाय येता ते आमी देवा कडेन देव कॉन्ट्रॅक्टर न्ही बाबा म्हजें हें काम हांव तुका हें दितलो अशें केन्ना आतां आमी म्हणा. ताचे कडेन जो भाव आसा त्या भावनेन ताचे कडेन आमी शरण वचप इतलेंच आमी देवळां वचून करतात. इवन सांगलें ड्युटी म्हणून न्हय तर जे गांवां वता त्या गांवाच्या देवळाक हांव सदांच वता. आनी म्हणून देवा कडेन आयलो आनी सांगून हांव परतो आयलो ना अशें केन्नाच जावना. आनी हें नॅचरल, हें आपलें वैयक्तीक हें न्ही. शेवटी देवा कडेन वचप हें आपलें वैयक्तीक हें. आनी त्यामुळे असो केन्ना खंयच्याच देवा फोटो पावतो किंवा येता म्हणल्यार आनी येवना असो खंयचोच प्रश्न जावना. म्हणजे पळय हे 5 वर्सां 5 वेळा सोडून दी जास्त वेळा आमी प्रत्येक गांवच्या देवळांत पावल्यात. आनी म्हणून हो जे कोण सांगतात पळय कदाचित आमचो ऑपोजिशन आसतलो आनी तांचे कडेन मुद्दे कांय ना. म्हणजे हे हातून तरी नांव बदनाम करुया अशें आसतलें. परंतु सामान्य जनता जी आसा, मेजॉरिटी जनता जी आसा ते जाणात. हे सगळ्यो गोश्टी तांकां खबर आसात. आणि एक इश्यू आयलो तो म्हटल्यार ते खूब जाण कितें म्हणटाले की जेन्ना तें CRZ वायलेशनाचे इश्यूज आसतात आनी ते खंय तरी भावून येवन आमकां मातशें तरी आदार करपाक जाय म्हणटात ते अशे लोक. आनी मागीर ती कोर्टान केसी आसता नो डावट आनी ताचेर मागीर ते स्टेट गव्हर्मेंटाकूय लागतात. पूण ते इश्यू खंय तरी तुमकां हर्ट करता सद्या इलेक्शनाक? ना हो विशय पहिली गोष्ट हो विशय इल्लिगल ते इल्लिगल. शेवटी कायद्या भायर कोणी हे कित्याक जालां बाकीच्या कित्याक जावना तर खंय तरी चूक आसा आनी तें सांबाळपाचे कामाक आमी तांचे बरोबर आसात. थंय येवकार इल्लिगल हितून आमी थंय येवप हें बरोबर जायना. आनी म्हणून भायर वचून आमचें डेलिगेशन वचून आमी केंद्र सरकारा कडेन खंय तरी गोंया खातीर एक वेगळे पद्दतीन हें करात. आनी हें आमी ऑलरेडी आमचें काम चालूच आसा. आनी तेणें आमकां रिलीफ दी म्हणून सांगलें की ऑलरेडी इतली वर्सांची घरां आसात. कायदो चूक हें जालो खरो पूण आज तांचे कडेन दुसरो पर्याय ना. आनी म्हणून आमकां एक वेगळे कितें तरेचे कायद्याच्या हातूंतल्यान वचून तांकां हें दिवचें अशें म्हणून आमी ऑलरेडी मागलां. येस प्रयत्न परत चालू आसा. इलेक्शन जालें आमी लक्ष घालता अशें आमकां केंद्रीय नेत्यांनी आमचे सांगलां. पासपोर्टाचो इश्यू हय तो तेंय डेलिगेशन आमी सगळे वचून तो करून घेतलो न्ही की बाबा जो हे हातूंत जालें की OCI मेळोवपाक त्रास जाताले ताका लागून ते जो आतां जो हें आयलात की ते हेजी सर्टिफिकेट दिली की काय जाता एक बरें जालें. म्हटल्यार आतां आमी पळयता की एफर्ट इंडिपेंडंट बी धरून अशें आनी एक
लोकल पार्टी म्हणटा ती रिजनल पार्टी आर जी तांचो कॅन्डिडेट आयिल्लो आसा खलपूय आहात जे एक टायम जिकिल्ले एक फावट आनी आनी तुमी तुमची म्हणटात ती आतां 6वी फावट अशें म्हणटा तुमी सो तुमकां एंटी इनकम्बन्सी फॅक्टर लागतलो आनी हे जेन्ना बाकीचे कंटेस्ट जातले आर जी काँग्रेस BJP आनी इंडिपेंडंट हांच्या मदीं तुमकां कितें दिसता कितें घडटलें अशें अजिबात ना म्हाका पूर्ण जनतेच्याच आशिर्वादान तांच्याच सांगण्यामुळे ही जी आज परत सगळ्यांदा आमी केन्नाच आमच्या लिडरशिपी कडेन किंवा पार्टी कडेन केन्नाच म्हाका दी कितें तरी अशें केन्नाच मागूं ना तांकां दिसलां तांणी दिलां आनी ती पार्टीची हे पार्टीचें काम पार्टीची जबाबदारी म्हणून आमी ती सांबाळ्या आनी ती पुरी करपाचो प्रयत्न आमी प्रत्येक वेळी केल्लो आसा आनी हेच खातीर म्हाका दिसता की इन्कम्बन्सी जर येवंक जाय तर सेकेंड टायमाक येता तुमी विचार करा जो मतदारसंघ दुसऱ्यांदा कोणूच MP हाडून येवना जनतेन निवडून दिवना म्हजे सारक्या 5 वेळा दिलो म्हजे सारको सन्मान आसा आनी जी एंटी इन्कम्बन्सी तेन्नाच फर्स्ट टायमूच आसता ती म्हणजे जेन्ना पयलो जिखलो तूं दुसरें येता तेन्ना आसता आनी ती करून म्हणूच तर ती एंटी इन्कम्बन्सी ना तांणी जे कितें दिलें तें आमी केलां म्हणून तर ताणें 5 वेळा निवडून दिल्लो आसा न्ही ते 6 वेळाचो कांयच प्रश्न ना तातूंत इन्कम्बन्सी आसपाचो प्रश्न येना तुमकां कितें तुमचें मार्जीन देंवतलें कशें अजिबात ना अजिबात ना पयलींच तुमी म्हाका पयलोच प्रश्न केल्लो की ज्या पद्दतीची उमेद मतदाराक आनी कार्यकर्त्यांक आसा ते इतली उमेद पयले नंतर असो प्रतिसाद आमकां गेल्या 5 इलेक्शनां मेळूंक नाशिल्लो इतलो प्रतिसाद मेळटा आतां मेळटा इतलो म्हणटा खूब उगडो तातूंत मायनॉरिटीचे मतदार आसात हेय आसात अशे सगळे बरो सपोर्ट त्या माध्यमांतून मेळटा आतां ना म्हणल्यार तुमच्या वांगडा म्हणटात तशे आदले सारके MLA जे विश्वजीत राणे आनी कोण निलकंठ नायक बीन हे काँग्रेसीन आसताले तेन्ना तरी आसतना तुमी जिखताले तुमच्या वांगडा आसात म्हणून ते डबल ताकद जाल्या आमची आनी आमदाराची संख्याय वाडल्या म्हणजे हे सगळे काँग्रेसचे गोट हांगा आसताले थंय तांचे वयताली आज ते आमचे कडेन आयल्या आनी ते निश्चितपणान म्हणूनच हांव म्हणटा की जो रिस्पॉन्स जो दिसता तो हो दिसता आज 70 सारक्या दोनूय मतदारसंघांक ज्या पद्दतीन वातावरण आसा ते हे आसा की सगळ्या दोन्ही पार्टीचे आमचे लोक आनी नवीन येयल्ल्या तांचे बरोबरचे जे कार्यकर्ते ते सगळे एकत्र जावन आज जबरदस्त काम ते प्रचार जबरदस्त चलिल्लो आसा तुमची एफर्ट लीड कितली आसतली हांव एकच सांगूंक शकता हांव तुका आंकडो सांगना परंतु एकच सांगूंक शकता की फाटले सगळे लिड्स आहा त्यो आमी क्रॉस करून फुडें वतले लास्ट टायम 80,000 सुमार आशिल्ली 88,000 आशिल्ली आनी ताजे पयलीं 1,05,000 आशिल्ली 2014 1,05,000 आशिल्ली आनी आतां 2019 88,000 आशिल्ली त्यो आमी क्रॉस करता ते दोनूय क्रॉस करतले म्हणटा तुमी येस आनी म्हजें हें तुमचे रेटींग हय बरोबर हां आनी एक जो मुद्दो येतालो न्ही सदांच की आमी जेन्ना लोकां कडेन वताले तेन्ना की एक एम्प्लॉयमेंट जालो पूण तुमी जे विशय मांडूंक जाय पार्लमेंटान ते मांडिनात म्हणटात ते गोंयचे हे पळयात 25 वर्सांची जी जवळ जवळ 15 वर्सां मिनिस्टर उरलो आनी एक रूल अशी आसता की हेजे पळय पार्लमेंटान मारले अशेंच म्हणून जायना पार्लमेंटा भायरूय आमच्या त्या मिनिस्ट्रीक बरोवन आमी ती कामां करून सगळ्यांक घेतलां कोणें खंयचें काम दिल्लें आनी आमी तें जावना अशें म्हणून कोणें तरी सांगचें अशें कांय ना ते इश्यू जरी आनी मंत्र्याक पार्लमेंटाक उलोवंक मेळना प्रश्न रेज करपाक मेळना एकाच लागून ते दिसना न्ही पूण जेन्ना आमी ओपोजिशन आशिल्ले सगळे तरेचे प्रश्न आमी विचारल्या गोंयचे हाजे त्या वेळार लेगी आसात ते लिस्ट आसा आमचे कडेन ते प्रिंटेड हे येयल्ले असतात प्रश्न जे विचारले आसात ते सगळे विशयांचेर आनी ज्या टायमाक जे जाय त्या टायमार प्रश्न त्या हितून ओपोजिशन आसतना केल्या परंतु मंत्री आसले नंतर प्रश्न विचारूंक मेळना हे सादारण कांय आमच्या मतदार भावांक खबर ना आसतलें आनी म्हणून हांव तें क्लियर करता की मंत्र्याक केन्नाच प्रश्न काडूंक मेळना प्रतिश्ठापना श्री रामलालाची प्रतिश्ठापना परत जाली हो एक खरोखर आनंदाचो आमी जो 22 जानेवारीक जें वातावरण देशभरान पळयलां देशभरानूच न्हय तर संपूर्ण जगार जें वातावरण ज्या जगार हिंदू रावतात जें वातावरण खंय तरी दोळ्याचे पारणे फिरणारें अशें वातावरण आशिल्लें आनी एक सगळ्यांक एक अभिमान असो मुद्दो की आमचो रामलाला इतलीं वर्सां खंय तरी हाजे भायर आशिल्लो तो परत एकदां आपल्या घरांत बसलो आनी एक लोकांचो विश्वास जो आहा तो आनी बळकट जाल्लो आसा भारतीय जनता पक्षा वयलो विश्वास बळकट जाल्लो आसा त्यामुळे निश्चितपणे खुबशे हातूंतल्यान भारतीय जनता पक्षाक हें बरी कामगिरी केल्या बद्दल तांचो सहयोग तांचो आशिर्वाद निश्चितपणे आसतलो
तुम्ही फाटले फाट म्हणले हे तुमचे लास्ट इलेक्शन म्हणून अशें तुमकां कित्याक दिसता? अशें आतां जवळ 25 आणि 30 वर्सां हे जिवनात तो खूब पिरियड जालो म्हणून आतां एक नवीन आमी हें दिवंक जाय, संदी दिवंक जाय. तातूंत नवे जोमान आज हें फुडें पावलां ते आनी इल्लेशे जोमान फुडें काम करतले आनी म्हणून पार्टी कडल्यान हें करचे पेक्षा आपणेच आपली तयारी दाखोवप हें बरें. आतां हें म्हजें मत आसा. पार्टी जें कितें आहा तें ठरोवपाक मोकळी. पार्टीचें हांव डिसिजन घेवंक शकना. म्हजे पर्यंत हें बाबा म्हजी तयारी ही आसा, तुमी आतांच म्हणजे फाल्यां इलेक्शन येयलें तेन्ना नाका, तर आतांच 5 वर्सां पयलींच हांव सांगता की फुडले तुमी नवीन कॅन्डिडेटाची तयारी करची म्हणून हांवें पार्टी कडेन रिक्वेस्ट केला. आतां रिक्वेस्ट मानप ना मानप ही तांची जबाबदारी आसा आनी म्हजी भुमिका हांवें क्लियर केल्या. सो तुमची आता लिगसी तुम्ही तुमच्या चेड्याकडे ना अशें काय ना अशें ना आमी ते जर आशिल्ले जाल्यार तो कुमारजुंचो आमदार जावपाचो, पण पार्टीन ठरयल्लें ना हाज्या मंत्र्याच्या भुरग्यांक तिकीट दिवप ना. वी एक्सेप्टेड दॅट. आणि म्हणून तुम्ही म्हणतात तुम्ही रिटायर म्हणजे नाका म्हणतात स्वतः तिकीट मागीर ते आपल्या चेड्याक दिवं अशें ना अजिबात ना आमचे आज्या पणजेची प्रॉपर्टी न्ही, ते प्रत्येकाच्या कॅलिबराचेर प्रत्येकाच्या प्रयत्नाचेर तो फुडें येवंक जायो आनी तशेंच करा. आमी केन्ना म्हजो भुरगो म्हणून किंवा म्हजें कुटूंब अजिबात तशें आसचें ना. पार्टीक स्वतंत्र आसा. खंयचोय उमेदवार जो बरो रिजल्ट भारतीय जनता पक्षाक दितलो तो ताणें हाडप, तातूंत कांय. आनी आमी जिवान जीव आसे पर्यंत जीव तोडून तांकां काम करीत रावतले. ओके सर, तुम्ही जेन्ना पार्टीन आसले तुम्ही पयलीं जेन्ना सारके आनी तुमच्या वांगडा तेन्ना म्हणटा तो मनोहर पर्रीकर आसतालो, तेंची याद खंय तरी कमी दिसता. ते तशेंच आहे. दोन धक्के आमकां हे बसले. एक म्हणजे म्हजे घरकान्नीचे आनी दुसरो म्हणजे मनोहर पर्रीकराचो. गेले इलेक्शनांत तेय आशिल्ले आनी आमी इतके वर्सां जवळ जवळ 30 वर्सां आमी खांद्याक खांदो म्हणून दोगांनी काम केलें आनी पार्टी खंय तरी हें अशें तुमी जाणात की आज पार्टी खंय पावल्या ती ह्या सगळ्या तांच्या आनी आमच्या परिश्रमामुळे सगळ्यांच्या परिश्रमामुळे कार्यकर्त्यांनी साथ दिली. सेकंड कॅडर आयलें आनी खूब बरें दिसता की आमी जें कितें कार्य घाम गळयलो ताजो आज देशा खातीर उपयोग जाता, गोंया खातीर उपयोग जाता हें पळोवन खूब आनंद जाता. तुमच्या वांगडा सर सद्या एक बीन नाम म्हणटा तो लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर, ते तुमच्या वांगडा आसताले, पूण हे फावट तुमी कितें उलयले कितें ते अजून काय तेंची अशी भुमिका अशी ते आसा, ताजो सपोर्ट आसाच आसा. पूण काही हें आसा की काही गोश्टी करूंक गेले जाल्यार दुसरें अशें जावंक जायना. पूण ह्याचो योग्य वेळेर विचार ताचो निश्चितपणे केलो वतलो आनी त्या खंय तरी पार्टी सोडून वचूना, आमची विचारधारा सोडूनय वचना. तांचो पूर्ण सपोर्ट भारतीय जनता पक्ष. हय म्हजें उलोवणें जाल्लें आसा. ना म्हटल्यार लास्ट टायम ते इलेक्शनाकूय राविल्ले. हय तुमकां सपोर्ट म्हणटात तो तेंच्यांनी करता बीन अशें अजून कांय सांगूंक ना, अशें ओपनली कांय सांगूंक ना. ना ओपनली सांगूना पण ताचे निश्चितपणे ते भारतीय जनता पक्षाक मदत करतले. पक्षान प्रवेश बीन तसलें कांय जालें सध्या तर हें आसा, सध्या तर ना, सध्या ना, फुडें जातलें. फुडें जावं. आनी ताणें पक्षा खातीर खूब काही गोश्टी केल्ल्यो आसा. पार्टीचे मुख्यमंत्री आशिल्ले ते, थंय कंडिशनाची हाजी कांयच हें ना. फक्त कितें काही एक युगो खंय तरी दुखावलो आनी त्यामुळे ह्यो सगळ्यो घटना घडल्यो आनी परत हाजे कडेन आमकांय लक्ष दिवंक जाय की अश्यो घटना घडूंक जायना. त्या वेळाचेर ह्यो घडटात, परंतु हाज्या फुडें त्यो घडच्यो न्हय हाची दक्षता पार्टीन घेतल्या आनीक सादो विशय तो जातले बरोबर येतले. आतां तुमच्या MGP आसा, तो एक प्लस पॉयंट आसा. फाटल्या हितून 2 हांकां नाशिल्ली, त्यामुळे जो काही सपोर्ट मेळटालो त्या हातूंच्यान तो सपोर्ट आज आमकां भरपूर सपोर्ट हातूंच्यान मेळटा. ओके, म्हणजे सो तुमी म्हणटा की तुमची जी ती पक्की. येस डेफिनेटली हांव म्हणना, मतदार आनी लोक म्हणटा. सावथ गोवाची कशी कितें? सावथ गोवा तुमी जाणात 1999 आनी 2014. 1999 तर आमची सुरवात नुस्तें आमी ल्हान आशिल्ले, बारीक आशिल्ले, परंतु ह्या हातूंच्यान आमी ज्या पद्दतीन लोकांनी आमकां 1999 सीट 2 सीट दिल्ले ते पळोवंक गेल्यार आतां जी आमची ताकद आहा तुवें म्हणटा तशें आज आमचे बरोबर आसा. सादारण मायनॉरिटीचे आमदार जे कट्टर थंय आमच्या विरोधान हें करतात आज ते आमचे बरोबर आसात. प्लस पार्टीची ताकद वाडिल्ली आसा. मोदीच्या सरकाराचे ताचे विकासाच्या हातूंच्यान आमकां प्लस पॉयंट आसात. राज्य सरकारांनी बरें काम केलें तेय प्लस पॉयंट आसात. अशे सगळे मुद्दे जे आहात ते आमचे फॉर आसात. आसा सीट सेकंड 2 सीट येवप हें अजिबात खंय दुबावाचें अजिबात ना. 2 सीट ह्या वेळी आमकां मेळटली आनी एफर्ट 400 पार शिवर जातले म्हणटात. रायट देशभर देशभर येस.
तुमकां अबकी बार 400 बार जे आसा ते ह्या होच योग्य वेळ आसा हीच एक वेळ आसा. जातलें. सर तुम्ही आमकां टायम दिलो नाही, thank you, आणि thank you. सेकंड थिंग म्हटल्यार तुमी सगळे मुद्दे मांडले, Thank तुमची you. डेव्हलपमेंटची कामां सांगली. तुमी जाणा की आतां आमच्या वांगडा आशिल्ले ते नॉर्थ गोवाचे बीजेपीचे कॅन्डिडेट श्रीपाद भाऊ, तांकां भाऊ म्हणटात. तेंच्यांनी आपली लीड सांगली, आपूण कसो जिखतलो ते सांगले. तेंच्यांनी जी कामां सांगली डेव्हलपमेंट, जी लोक तेंचेर एलिगेशन्स करतात की ते पावनान केन्ना दिश्टी पडना, आनी ताचेर तेंच्यांनी उत्तरां दिल्लीं आसा. प्लस जी कामां जी कॉमन लोकांक जी सामकी अफेक्टेड जाता, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल क्रिमिटोरियम जावं कम्युनिटी हॉल, जे गांवांतल्या लोकांक फायदो जाता, आनी तेंच्यांनी केलेल्या कामांचो स्कुलांक कसो फायदो जाला ते बीन तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. 7 तारीख वोटींग आसा, आनी तेन्नाच आमकां कळटलें की तेंच्या कामाची पावती तांकां मेळटली की ना ती.